ह्या गावात आदिवासी समाजाचे लोक रावतात। पंचायत आसा पण उदरगतीची पंचायत जाल्या। गावाची उदरगतीकडली नाळ तुटल्या। शाळा आसा पण शाळेत वचपाक रस्तो ना। चिकल माड्डयत आणि वाळ हुपत ज्ञान साधना करची पडटा। शाळेत वताना चिकल माड्डुवप, शाळेतल्यान येताना चिकल घेवन येवप। एम्ब्युलन्स घरा मेरेन पावना। देखून वॉल्टेराचे स्ट्रेचर करून जखमी जाणट्यांक वखद विसरत करपाक व्हरचे पडटा। हे वर्ण खंयच्या मागास राज्यांतले न्हू, सांगे कावरे पिल्लाच्या काजूगोटो गांवची ही गाथा। देविदास गांवकर सांगता, आयकात। खातीर अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्यो 3 गजाली सामक्यो गरजेच्यो आसता। पण बदलत्या काळानुसार ह्या 3 गजालींक आनी 3 गजालींची भर पडल्या, ती म्हळ्यार रस्तो, लायट आणि उदक। पूण आयज गोंय सरकार आमचे उदरगतीच्या नांवान लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार गांवचो अजिबात विकास जायना। खास करून जर पळयलें जाल्यार आदिवासीचो विकास करपा खातीर स्पेशल ट्रायबल फंड किंवा सब प्लॅन हाच्या अंतर्गत कोट्यांनी रुपया सरकाराक करपा खातीर सामकें स्पेशल प्रोविजन आसता। पूण आदिवासीची जर परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सामकी भयानकच आसा। अशाच तरेची एक भयानक परिस्थिती आशिल्लो गांव म्हटल्यार केपें आनी सांगे हाच्या सीमे वयल्या दोंगराचेर आशिल्लो तो गांव म्हणजेच काजूगोटो हो गांव। शिक्षणाच्या मळार अग्रेसर असलेले आमचे राज्य गोंय। स्वतः मुख्यमंत्री शिक्षण खाते सांबाळटा। त्याच फुडारिल्ल्या गोंयांत भुरग्यांक शाळेत वयताना कसली कसली दिव्या करची पडटात, आयकात यशवंताच्या तोंडांतल्यान। तुमकां इस्कोला भुरगीं बीन खंय येता तुमगेली? इस्कोला भुरगीं कार्यामध्ये मागीर कशी कितें येता? मागीर हिंगा हार बी येयलें जाल्यार मागीर कशी कितें? मारयल्या कोणी घरसान व्हरोन पावस भरपूर जाला आनी नाल्यार हांगा रावपाचें? हय, नाल्यार हिंगा रावपाक उदक कोण जात ना। तशें पळोवंक गेल्यार हांगाचे लोकप्रतिनिधी कित्याकच ना म्हणिनात। पंचायत आसूं वा आमदार मंत्री करुया न्हू, हे तेंचे ठेवणीतले उतर। फाटली 50 वर्सां हेच चल्ला करता न्हू। आयकात चिखलात पुराय जीण काडिल्ले यशवंत गांवकराचे उतफर्के। हें कितें रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आनी खंय गांवां गेला हो रस्तो? हो रस्तो कल्ल काजूगोटो तो कल्ला ते वाटे काजरे। पूण सद्या आतां ह्या रस्त्यान खंयचे गांवचे लोक वयता? सगळे वयता। खंयचे गांवचे ते? नेत्रावळी वाचून वयता। हां, नेत्रावळी सगळे कोण कोण वयता, कल्ली वयता। पूण मेन रस्तो हो आतां खंय गांवाक? मेन रस्तो काजूगोटो। काजूगोटो खंयच्यान तो? हो तिस्कोन तो काजूगोटो म्हणल्यार 4 किलोमिटर आसता। मागीर तो फुडें आसा देवळा कल्ल म्हणल्यार। अंदाजे हांगासर वयता आसतना कितल्या फावटी उदक बिदक लागता? उदक हें सद्या एक व्हळी सामकी लागता आनी त्या वयल्या वळ्यान पायप येयले आसा बारीक। ह्या रस्ता आतां केन्ना सावन तुमी मागणी करता रस्तो जावचो म्हणून? आतां आमकां मागणी केल्यार कितले वर्स जाले, आतां म्हाका जाले 49 वर्सां। तुमी रस्त्याक मागणी करीत आसा? मागणी करीत आहा, तेजे पयलींच्यान मागणी करता। पूण जेन्ना आमदार मंत्री आसा तुमी मेळ्ळे ते कितें सांगता? तें करता म्हणटा न्ही। समज कोण बरो ना जाल्यार बी मागीर एम्ब्युलन्स बी कशी येवप? एम्बुलन्स घेवन येतले, एम्बुलन्स येना मागीर आमी गोड्यामान हाडपाचें। हां हां, पूण आतां फाटीं आमी तशें पळय अशें सुटपा बायलां म्हळ्यार हाती दायर बसून हाडला। हे पळय ह्या चडावार सुटले अशें हें करून हाडलें। कितल्या लोकांक तशें करून गोड्यामान हितून वंतेरां घालून हाडला ह्यान फाटीं। आतां तरी मोटरसायकली वयता पूण जात ते हाडटा न्हू आतां मोटरसायकलीन। ह्यान फाटीं ते लोकां तशें करून हाडली। पायपूय एक सोड साकोळ तरी जावं आयलो न्हू मनशां येवपाक। पूण पंचायती बी सांगला कितें म्हणटा? पंचायत बीन कितें म्हणटा? पंचायती करया म्हणटा, मेळखी करता कोण कमी तरी करया आमी तितल्या। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।